पेडण्यात चडशा जाग्यार बेकायदेशीर चिनेखणी मारतात. धारगळी पेडण्या परमिशन घेवच्या पयलीं हरिश्चंद्र महाले विनोडकराच्या जागेतली झाडां कापल्या म्हणून बोवाळ. एक तर तेणी इलिगल केला आमकां सांगूंक ना आणि तो जो 13 जाणांनी आपणाक दिली म्हणून सांगता आणि थोडेशे तेणी सायनी दाखयल्या त्यो 9 जाणांच्यो आसा त्यो सगळ्यो चुकीचे आसा. ही जागा कॉमन आसा, वाटे जावंक ना हें तेंच्यांनी तोंडान सांगलें आणि वाटे जावंक ना ह्या कारणान ते आपली जागा खंयसून दितले. सगळ्यांची जागा कॉमन आसा म्हणून सगळ्यांक सारको भाग आसा आणि प्लस तेंच्यांनी पार्ट 2 पळय केलां तें काम की आमचीच जागा आसा म्हणटकूच तितून तेणी सुरवात केल्या आणि तेंचें नांव ते कशें दिवपाक ते अधिकारी आसा, ते मालक कशे, आमी तितून मालक आसा, ते डायरेक्टली दिवंक शकना म्हणून तेंचेरूय कारवाई सरकार करची हांव विनंती करता, पांये पडोन मागता की आमच्या सारकेल्या सबला आनी अबला लोकांक पळय न्हू तेंच्यांनी योग्य ते न्याय दिवचो सरकाराक. राना अधिकारी म्हणटा पंचनामो जाला, बेकायदेशीरपणाचेर कारवाई जाता. घुशीस आसले आणि थोडे बारीक बारीक नग आसले ते सगळे आमी मोजमाप केले आणि मागीर ते आमी आतां तेजे थंय सायटीचेर पंचनामो केलो आणि तेचे लिस्ट केले ते आतां आमी ऑफेन्स काडटात. मजगती झाडां मारपी सुनील परब म्हणटा त्या जागेत प्लॉट करून कल्टिवेशन करपाचो प्लॅन चिरेखंड न्ही. आमचो प्लॉट आसा पळय तो साधारण 1.5 to 2 मिटरा वयर काल मशीन कमीत 5 मीटर ना त्याचे इन्स्पेक्शन करून गेला तांकां ते मेळोंक ना. ते कमी लँड हेचे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले, हेची हायट चड मेळ्ळी तांकां म्हणून म्हाका एक शोकॉज नोटीस काडल्या आणि ती आतां केस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चालू आसा. जेन्ना तिणे कंप्लेन केली पळय कोणी रामा बिरनोडकारान मागीर तुवें सायनी घेतल्यो तेंचे तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सायनी दिल्यो की आमी ही सुनील परबाक एज ए कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नेमला आणि ताका ही आमी लागवडीसाठी पर्पजी खातीर जमीन दिल्या की तेणे ती खडपां काडपाची आणि आमकां माती मारून लेवल करून दिवपाची. मकबूल माळगिमणे वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.